रस्ते इबाडल्यात सगळीच कडेन, पूण फोंडेच्या VIP लायनीत घडटा घडये घडये चंद्राचे दर्शन. कोणाकच पडिल्ले ना जाणट्या नेणट्यांचे, घडये दियेपना काळोख जालो जावये. म्हापशे पालिकेत चलिल्ली नगरसेवकांची बसका जाल्यार भायर चालू असलो लोकांचो बोवाळ. उदका खातीर हाल, सिवरेजय ना व्यवस्थित, खुबळ्ळ्यात म्हापशेकार. भारताचो अमेरिके बराबर इतिहासीक बेसिक एक्सचेंज अँड कोऑपरेशन करार 2+2 बसके खातीर अमेरिकेचो परराष्ट्र मंत्री आणि संरक्षण मंत्री भारत दौऱ्यार. नकाशे आणि उपग्रह फोटवांचे जातले दिवप घेवप. येवकार, हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. भारतान आयज अमेरिके वांगडा इतिहासीक बेसिक्स एक्सचेंज अँड कोऑपरेशन एग्रीमेंट म्हटल्यार बेका कराराचेर सही केली. 2+2 बसके खातीर अमेरिकेचो परराष्ट्र मंत्री मायक पॉम्पियो आणि संरक्षण मंत्री मार्क टी एस्पर भारत दौऱ्यार आसात. संरक्षणाची दिश्टीन महत्वाची आशिल्ली ही कबलात मंगळारा जाली. हे कबलाती खातीर संरक्षण उद्देशा खातीर आता नकाशे आणि उपग्रह फोटवांचे दिवप घेवप जातले. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी 2+2च्या तिसऱ्या टप्प्यात समकक्ष मायक पॉम्पियो तसेच मार्क टी एस्पर हांचे वांगडा चर्चा केली. To comprehend the requirements and initiate processes for joint development of requisite systems and expertise. In the defense industrial cooperation area, we had a very candid and useful discussion. Recent initiative of Atmanirbhar Bharat in defense sector was underlined as a key driver and a guiding factor of our defense industrial cooperation. I highlighted the capabilities of Indian defense industry and their usefulness in the supply chain of major US platforms and systems. The United States-India partnership is more important than ever to ensure security, stability, and prosperity of the region and the world. We affirmed the United States' commitment to a comprehensive and forward-looking defense partnership with India and discussed opportunities to expand our regional security cooperation, military-to-military interactions, and defense trade relationship. This includes increasing bilateral defense cooperation in the Indian Ocean region, Southeast Asia, and the broader Indo-Pacific. Big things are happening as our democracies align to better protect the citizens of our two countries and indeed of the free world. And it's an honor to visit this great nation. It's my third trip here as America's Secretary of State. When I was here last year, I urged two countries to embark on a new age of ambition in our relationship, and I think we've absolutely done that. And that the conversations that we held today reflected welcome progress towards that goal. Thanks to Prime Minister Modi and President Trump's leadership and our shared values, our ties are growing stronger day by day. The United States and India are taking steps to strengthen our cooperation against all manner of threats, and not just those posed by the Chinese Communist Party. In the past year, we've expanded our cooperation on cyber issues. Our navies have held joint exercises in the Indian Ocean. I know too, happily, that Australia is joining Malabar in 2020 naval exercise. We have just concluded the third India-US 2+2 dialogue. This format is reflective of our comprehensive global strategic partnership. Before our meeting today, I met Secretary Pompeo yesterday to discuss a range of foreign policy issues. These have been two very productive days, and I thank our counterparts for making that happen, for taking the effort to come here physically. If I may say so myself, the performance of our relationship in the last few years has been exceptionally positive. We are also committed to creating more trusted and resilient global supply chains. And India, that is now focused on recovery, resilience, and reform, welcomes an expanded partnership with the United States. बसकेतले महत्वाचे मुद्दे. अमेरिके वांगडा बेकाचेर सय करप हे महत्वाचे पावल. संरक्षण उत्पादनांच्या संयुक्त विकासा खातीर तांणी कांय प्रकल्प वेचल्यात. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात शांतिकाय आणि सुरक्षितता राखपा खातीर दोनूय देश कटिबद्ध. दोनूय देशांच्या एअरफोर्स टू एअरफोर्स सहकार्यात लेगीत हो करार महत्वाचो.
सहकार्य आणि दिवप घेवप प्रक्रियेत उच्च क्षमतेचे उपग्रह फोटो, टेलिफोन इंटरसेप्ट आणि चीनाक लागून आशिल्ल्या 3488 किलोमिटरांची शिमेर सैनिकांचे तैनातेविशीं सगळी माहिती अचूकतायेन मेळटली. मिसायल हल्ल्या खातीर विशेष अमेरिकी डेटाचो वापर करपाक मेळटलो. हातूंत खंयचे भौगोलीक परिस्थितीचो अचूक अभ्यास आसा. कबलातीचेर सय केल्या उपरांत राजनाथ सिंग हांणी प्रादेशीक अखंडता आनी सार्वभौमत्वा विशीं चर्चा केली. अमेरिके वांगडा भारताचे सैनिकी पातळेवेले संबंद बरे आसात. हे संबंध आनीक बळिश्ट करपाचेर भर दितले अशें राजनाथ सिंग हांणी म्हटलें. जगातले सगळ्यात व्हडले लोकशायेच्या रक्षणा खातीर बलिदान दिवपी सैनिकांच्या सन्मानाक लागून तांणी राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाक भेट दिली. अमेरिका भारता वांगडा भक्कमपणान उबी आसा अशें अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मायक पॉम्पियो हांणी म्हटलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राष्ट्रवादीन मंगळारा आपलो वांगडी पक्ष काँग्रेसीचेर हल्लो करत भाजप कडेन आडनदर केली. राज्यसभा खासदार प्रफुल्ल पटेलान सांगले, काँग्रेस फकत गोंयांतच न्हय जाल्यार पुराय भारतात अस्तित्व वगडावन बसल्या. गोंयांत सगळे म्हत्वाचे आमदार वगडावन बसल्या आणि तरीकय काँग्रेस म्हणटा कोणा बरोबर युती करिनासतना आमी सोबळार वेंचणूक लढटले. 2022चे वेंचणुकेचे तयारे खातीर राष्ट्रवादीचो प्रफुल्ल पटेल गोंयांतल्या मुखेल फुडाऱ्यांक मेळपा खातीर आयिल्लो. राष्ट्रवादी गोंयांत समविचारी पक्षा बरोबर युती करतली, पूण भाजपा आनी आम आदमी पार्टी बरोबर युती जावची ना. 2017चे वेंचणुके मेरेन काँग्रेसीन राष्ट्रवादी बरोबर युती मान्य केल्ली, पूण त्या उपरांत ती एकला चलोरे करपाक लागली. गोंयांत आनी भारतात जरी भाजपाची राजवट आसली तरी दोनय कडेन बरें सरकार दिवपाक भाजपाक अपयश आयलां अशें ताणें सांगलें. Unfortunately, the senior leader of the opposition parties, then the Congress party, initially said yes and then they changed their mind and fought the elections independently. As a result, they got 17 MLAs. If they had contested in alliance with NCP, I am very sure that we would have formed a government with majority of 21 and more between Congress and NCP itself. After the results also came out, Congress had 17 MLAs, Goa Forward had 3 and NCP had 1. We had agreed that if the Congress needed our 1 vote to form the government, we would have happily joined and supported the Congress to form the government in Goa. But as you are all aware, it was only because of the Congress's failure. Goa Forward also was waiting for the alliance to happen and give a list of their 3 MLAs along with 17 of the Congress and 1 of NCP to form the government. But all the Congress did is they squandered the opportunity and gave the government to BJP on a platter. In the last 4 years, how Congress party with 17 MLAs, one after the other their MLAs left the Congress party, resigned and have joined the BJP. And 17 MLAs, now Congress reduced only to 5 MLAs. So this also shows that the Congress party is completely marginalized in Goa politics, and they also today, they may talk about fighting alone, they will talk about defeating BJP, but a party which has lost all its important MLAs and has in the national politics also 2 times in a row failed to even get 10% of the members of Lok Sabha, cannot today claim in Goa that we will be defeating the BJP on our own. In Maharashtra also you have seen that Congress is 44 MLAs, NCP is 54 MLAs. The tables have turned even in Maharashtra. And it is thanks to Sharad Pawar ji and NCP
that we have an alternative government against the BJP formed in Maharashtra, where Congress also had a chance now to be part of the government. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. फोण्यात सीव्हीजीचे काम चल्ला देखून रस्ते खणल्यात. हे काम बाबत जालाच, पण सगळ्यान अजपाची गजाल म्हटल्यार खडपाबांदार भाजपा, काँग्रेसीचे फुडारी आणि फोणेचो नगराध्यक्ष सारकेले VIP रावतात, तरीकय रस्त्यांची चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा. हाका कितें म्हणचे? थळव्यांचे उपहासात्मक प्रश्न खऱ्यांनीच आत्मचिंतन आणि चिंता करपाक लायतात. गोवा 365च्या कॅमेऱ्यान काल बोरयेचे रस्ते टिपले. आयज घेयात फोणेचे आणि खास करून VIPंचो राबितो आशिल्ल्या खडपा बांदावयल्या रस्त्यांचे दर्शन. स्कुटरी वयल्यान प्रवास करपी लोकांक, जाणट्यांच्या, आपल्या घरच्यांच्या मनशांची चिंता आसता, पूण सरकाराक वा नगरपालिकांक तेंचे पडिल्लेच आसना. नाजाल्यार गोंयची सांस्कृतीक राजधानी म्हण मिरोवपी फोणे सारकिल्ल्या म्हालाची अशी अवतिकाय पळोवपाक मेळचीच नासली. थळाव्यांच्यो प्रतिक्रिया तेंच सांगतात. पयलीं 2-3 वर्सां जालीं सेवरेजीचें काम म्हणून सुरू जालें आनी जे तरेन रस्त्याचें खोदकाम सुरू जाल्लें पळय आसा तें तेंच्यांनी परत सेवरेजीचें काम जातकीर सुद्दां तेंच्यांनी तें सारकें केल्लें ना. आयज जर तुमी प्रत्येक कडेन पळयशी, HDFC बँक म्हण तूं, म्युनिसिपालिटी म्हण तूं, हांगा फोणे सिटीन म्हण, आनी हांव जो उबो आसा सुपर मार्केटान, हांगा जी सेवरेजीची टँक म्हणून बांदलेली आसा ह्यो आतां जवळ जवळ वयले आसा आनी रोड हो सकयल गेल्लो आसा. आनी खुबशे वेळा आमी पळयता जेन्ना आमी स्कुटरीन वयता, चडशे स्कुटरीन ते सेवरेजीच्या टँका वयल्यान वयतकीर त्रास जाता त्या कारणान, जिवाक त्रास जाल्ल्या कारणान ताका कट मारपाक सोदता. कट मारपाक सोदता आसतना दुसरो जे मुखाल्ल्यान वाहन येता ताका खूब त्रास जाता आनी हेजे बद्दल एक्सिडंट जावपाची शक्यताय खूब आसता. जे दर्ज्याचे आयज सेवरेजीचें काम फोण्या जाल्लें आसा तें पळयल्यार खूब दुख्ख वाडटा आनी हेजेर बेगींतल्या बेगीन सरकारान उपाय काडचो. वयस्क लोक स्कुटरीन भोंवता, हांवें भोंवता, हांव स्वता म्हाज्या जेन्ना मम्मीक घेवन वयता, म्हाज्या आईक घेवन वता, तेन्ना हांवें पळयल्लें आसा की एक खड्ड्या वयता वयतकीर तिका कितलो त्रास जाता. आतां पयर हें घातलेलें तेंच्यांनी, कॉन्क्रीट घातलेलो, तो कॉन्क्रीट काडला आनी आतां चड त्रास जाता हे पळय कळ्ळें. आनी फोण्यान असो एक जागो ना की बरो गाडी चलयचो असो. चंद्राचे दाग भौशीक सुवाता वयल्या रस्त्यांचेरच पळोवपाक मेळटा अशें ना. फोण्या खास करून खडपा बांदार VIPंच्या वाठारांतय चंद्रावयले दाग पळोवपाक मेळटात. हो विनय तेंडुलकराच्या घराकडलो रस्तो पळयात, तेची अवतिकाय. आनी हें नरेंद्र सावयकाराच्या घराकडलें जंक्शन, मेजात थंयचे फोंड. आनी फोणेचो नगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवीच्या घराकडल्या रस्त्याची पळयात अवस्था कशी जाल्या ती. आनी हो रस्तो नगराध्यक्षाच्या घराकडल्यान फोणेचो आमदार रवी नायकाच्या घरा वाटेन वयता. VIPंच्या बंगल्यांच्या वाठारांत ही अवतिकाय. थंय सामान्य मनशांचें कितें? मशाल आडपयकारान ह्या रस्त्यांची दुर्दशे कडेन लक्ष वेधतना गोवा 365च्या उपक्रमाची तोंड भरून तुस्तय केल्या. पळयात. खडपाबांदार स्वता म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षाचे माजी अध्यक्ष आनी खासदार रावता, आमचे फोणेचे आमदार रावता, नगराध्यक्ष रावता आनी अशे VIP सारक्या लोकॅलिटीत हो रोड हांवें कितें उलत पेक्षा तुमी तेंच्याच कडेन विचारून तेंकाच तेंची प्रतिक्रिया घेवची अशें हांव तुमचे लागीं मागतां. त्याच प्रमाणे हांव गोवा 365चें कौतुक करता, कारण हो विशय हो खूब गांभिर्याचो विशय आसा आनी तो मुद्दामून गोवा 365 घेतले त्या बद्दल हांव तेंचें कौतुक करतां. गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापसा पालिकेचे मिटिंगे वेळार पालिका इमारतीचे भायले वटेन बरोच बोवाळ जालो. व्यवस्थित उदक मेळना. सिवेज आनी हेर प्रस्न घेवन राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन थळाव्यांक घेवन पालिकेचेर मोर्चा घेवन आयिल्लो. थळाव्या आमदाराक तेच बराबर नगरसेवकांची भेट घेवन तांणी तांकां प्रस्नांचे निवेदन भेटयले. पळयात हो बोवाळ कित्याक घातलो तो. आमकां सारकें कनेक्शन ना, हांगा उदकाचें हें ना, म्हापसा शहराची वाट लागलेली आसा, अक्षय शहराची वाट लागलेली आसा. हे BJPचे कावन्सिलान आयज कांयच करूंक ना. पूण प्रत्येक कावन्सिलाच्या मिटिंगेक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा तर्फे आमी भायर तांकां ओपोज करीत रावतले आनी हेच्या फुडें पंचायतचे धर्तीचेर जनरल बॉडी जर मिटींग थंयसर जाता आनी हांगा जर जनरल बॉडी मिटींग जायना तर ऑपोजिशन हें जाताना आमी भायर रस्त्यार रावन हेंचे कडसून आमची कामां करून घेवपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. आनी BJPच्या सरकाराक हे कावन्सील मिटींग पयशे घेता म्हणून अख्ख्या गोंयच्या लोकांक सांगता म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील हे भ्रश्ट आसा. ते दिसा नोटीस आयिल्ली आनी काल मिटींग आहा म्हणून सांगलेलें आनी काका आमचो मिटींगेक गेले लोकांक. तितल्यान पळयता जाल्यार हो जवाहरलाल शेट्ये आनी ही म्युनिसिपालिटीचे लोक आयले. हांव म्हटलें कितें जाला काय म्हटलें
ना हो जवाहरलाल म्हणून लागलो तुमचे इलिगल म्हणून कंप्लेंट केला. हांव म्हटलें हो कोण का म्हटलें आमचो जागो कंप्लेंट करपी आनी तुमी म्हटलें मिटींग हा म्हणून सांगला न्ही. काका म्हटलं मिटिंगेक गेला ना म्हणूंक लागला आमचें काम आमी करतली म्हणून म्हाका म्युन्सिपाल्टीच्यांनी सांगलें. हांवें ताका फक्त हेका विचारलें जवाहरलालाक तुका कितें लागता का म्हणून. हो म्हाका धमकी दिवंक लागला तुका कितें लागता तुका दाखयता आपूण कितें तें अशें तशें म्हाका खूब कितें कितें म्हटलें. मागीर पुलिसांक फोन केलो तेणें. हांव मारूंक वचोंकूच ना हे म्हाज्या आंगार येता म्हाका बुरशे गाळी दिता अशें म्हणून सांगूंक लागलो. म्हाजी भुरगीं आहा माय म्हाजी बरी नासता आनी म्युन्सिपाल्टीचे येवन अशें सतयलें मागीर आमी कितें करपाचें. देशातल्या कोरोना बाधितांचो एकूण आंकडो 79,46,000 पावलो. फाटल्या 24 वरां भितर 36,470 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. 98 दिसां उपरांत 40,000 परस कमी दुयेंती दिसून आयले. ह्या नादी 21 जुलयाक 39,170 दुयेंतींची नोंद जाल्ली. धादोसकायेची गजाल म्हटल्यार 72,01,070 जाण कोरोनामुक्त जाल्यात. दुयेंती बरे जावपाचे बाबतींत भारत आघाडीचेर आसा. भारतात रिकवरी रेट 90% परस चड आसा. भारतात एकाच दिसात 36,470 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 488 जाणांक मरण आयला जाल्यार 63,842 लोक बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. आता मेरेन भारतात 79,46,429 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. 1,19,502 जणांच्या मरणाची जाल्यार 72,01,070 जणांक नवी जीण फावो जाल्या. भारतातल्या कोरोना पिडेस्त राज्यांचो नियाळ महाराष्ट्रातलो आंकडो 16,48,000 पावलो. आंध्र प्रदेशात 8,08,000, कर्नाटकात 8,05,000 केशींची नोंद जाल्या. तमिळनाडूतलो आंकडो 7,11,000 पावलो. उत्तर प्रदेशातलो आंकडो 4,72,000 जाला. जगभरात एकाच दिसात 4,11,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसींचो आंकडो 4,37,00,000 पावलो. 11,64,000 पेशंटांच्या मरणाची खबर आसा जाल्यार 3,21,00,000 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. आनी कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिका आघाड्याचेर आसा, थंयचो आंकडो 84,85,000 पावलो. फाटफाट आसा भारत. 79,46,000 हो भारतातल्या केसींचो आंकडो. ब्राझिलांतल्यो केशी 54,11,000 पावल्यात. 15,31,000 हो रशियेतलो आंकडो. फ्रांस 5वे सुवातेर आसा, थंय 11,64,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोरवां कोणाचें लुकसाण करपाक शकतात, हय अपघाताक कारणीभूत ठरतात. मंगळारा ताची प्रचिती आयली. NH-17चेर नवे बांद कुंकळे गोरवांनी तिगांक उडयले. पेड्ड्यार रस्तो आनी अचकीत दिशिल्ली गोरवां हाका लागून हो मेळ सादलो. गोंयचे रस्ते आणि रस्त्यांचेर मेकळी सोडलेली गोरवांचो विशय गोवा 365 लावन धरला. हे खेपे आमचो कॅमेरा पावलो कुंकळये. मंगळारा सकाळीं गोरवांक लागून एकेकारीक अपघात जालो. एखादो गंभीर अपघात जावन कोणाचो जीव वचचे आदीं सरकारान हे वस्तुस्थितीची दखल घेवची अशें थळाव्यांनी मागलां. आनी हो एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हळ्यार हे वॉल्त सामकें डेंजर जाल्लें आहा. आनी एक फावटी हांवेंच हांगा डिमांड केल्लो की हे वॉल्त कापून हो रोड स्ट्रेट करचो म्हणून. पूण वचून म्हणल्यार आमदारांनी हे लक्षांत घेतलें ना म्हूण गव्हर्मेंटान हे लक्षांत घेतलें ना. सेकंड थिंग्स म्हळ्यार हे रस्त्याचेर गोरवां बशिल्ले आसता. पयलीं ही हायवे नॅरो आहा आनी हांगा गोरवां बशिल्ले आसतात. आनी ह्या गोरवां लागून लोक जेन्ना गाडी भायर मारता तेन्ना ही गाडी भायर वता आनी गाडी हांगा स्कीड जावन भायर पडटात. तेन्ना म्हगेले हे सरकारा कडेन मागणी आहा की हे वॉल्त आहा हे सामकें डेंजर जावन आसा. हे वॉल्त बेगीच्या बेगीन कापून हांगा रस्तो स्ट्रेट करचो नाल्यार हे घडत रावतले हांगा आनी ह्या प्लेसीचेर जायतो लोकूय मेल्लो आहा. तर ही केन्ना इन्सिडेंट जालो हो आज? हो सकाळीं जाल्लो. आनी कितले इंजर्ड बी कितें आसात? 1-2 जाण कितें तरी इंजर्ड जाल्या म्हूण आयकल्यात. ओके. ही काणकोणच्यान येताली? हय. कितें सांगूंक सोदता तूं गव्हर्मेंटाक? मुगेले गव्हर्मेंटा कडेन इतली मागणी आहा की हे वॉल्त कापून हो रस्तो स्ट्रेट करचो नाल्यार हे इन्सिडेंट घडत रावतले. ही नॅशनल हायवे? हय, NH-17. गोवा 365 खातीर कोंकळेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पावस वताना खंय आवाज करत वता. सोमारा राती कडेन तशेंच जालें. गडगड घालत आनी जोगलायत राती कडेन पावसान गोंयकारांक बाय बाय करपाक सुरवात केल्या. निदान तशें दिसता गोंयांत अंदू रेकॉर्ड ब्रेकिंग पावस झडलो. सोमारा राती कडेन जोगलायत आनी गडगड घालत पावसान अचानक हजेरी लायली. मंगळारा गोंयांतल्या चडशा वाठारांनी दमट आसली.
वयता वयता तो आनीकय घालून घेवपाक शकता अशें हवामान खात्याचें म्हणणें. सुमार 24 वरांत पणजी चड पावस पडलो जाल्यार काणकोणा तेची हजेरी नांवापुरतीच आसली. पळयात 24 वरांचो अदमास. म्हापशां 14.2 mm, पेडण्यां 10.8 mm, फोंड्यां 15.8 mm, पणजी 44.8 mm, पोरण्या गोंया 8.8 mm, सांखळे 23.2 mm, वाळपय कांयच ना, काणकोणा 1.2 mm, दाबोळे 7.2 mm, मडगांवां 10 mm, मुरगांवां 12 mm, केप्यां 20.8 mm आनी सांग्यां 12 mm. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार, कळंगूटच्यान क्लिंटन डिसोजा आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आय लीग बंद करपाचो विशयच येना. आय लीग आनी इंडियन सुपर लीग दोनूय आसतल्यो. लीग 1 आनी लीग 2 हे पद्दतीन ह्यो फुटबॉल सर्ती खेळयतले. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचो अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेलान सांगले. पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो. भारतांतल्या फुटबॉलाची पारंपारीक पद्दत आतां बदलपाक जाय अशें पटेलान सांगलें. पैशा बगर खंयचोच क्लब तग धरपाक शकना. फुटबॉला खातीर अर्थीक वेवस्था आसले बगर ती चड तेंप तग धरपाक शकना अशें पटेलाचें म्हणणें. पळयात तो कितें सांगता तो. Historically, whatever was the traditional way of football has to change at some time. Clubs also cannot sustain themselves without money. We have to bring in this kind because it's good for players, it's good for the clubs, it's good for the fans, and unless you have a healthy economic system for football, it will not survive in the long run. Now we have integrated the ISL and the I-League also in a way where promotion and relegation will take place. It is no more a closed league. It was only a closed league for first few years. Now 20, 20. We have now Mohan Bagan and East Bengal have joined the ISL. Hopefully Mr. Churchill will also get a good financial partner and be able to come into the ISL in near future. And from 2023 season, ISL club and I-League both will have promotion relegation. So if the last club of ISL will get out and go to I-League, and I-League club will be promoted. So there is no problem now. In future, it is no more a closed league. I-League and ISL will coexist as League 1 and League 2. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.